tuja bitor sorun gai tang tuji moima nawar tang kirti tuji aicha bisa munon aleluya 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 panglo prokasumyan devato Surya to amcha jivana to Moga to esprit kalsang bola Sumi amche modin yebun raula Mondiram tuja bitor sorun Gai tang tuji moima Nawar tang kirti tuji Aicha bisa munon aleluya 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 Surgin dol baranja borbianto Mudur natan jagayan nanto Surgin ulas sogliang bola Somi amche mode yebun raula Mondiram tuja bitor sorun Gai tang tuji moima Nawar tang kirti tuji Aicha bisa munon aleluya 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 Introduction. प्रीती चालो सर्वेस्वर देवा बापान आमकां व्हडा मोगान आनी व्हडी आपुरबायेन ह्या संवसारांत रचून दर एकल्याक आनी जण एकल्याक सोबता तें कार्य दिवन ह्या संवसारांत पयण करूंक पाठयल्यात अशें साबार कार्या मदें थोड्याच भावा भयणांक देवाच्या आपोवण्यांतल्यान विचून काडल्यात आनी फुडारी कशे गरजेचे निगांव घेवचे खातीर आमच्या याज्ञीक भावांक नेमल्यात आज ह्याच आमच्या याज्ञिकी भावा मदलो आमचो एक भाव कसो एक पूत कसो वो एक फिरगोजेचो वडील कसो पादविगार लुकस आमकां देवान फावो केला आज 25 वर्सां भरतात ह्या जेजूच्या मोल्यांत तो आपलो वावर कोत्ता एक कुंभार जाल्ल्या पोरी पोरजेच्या काळजांक आनी जिणेक जेजूच्या मोगाचो आकार दिता जेजूच्या भावार्थ्याच्यो दिवल्यो पोरजेच्या काळजांनी पेटयता असो निराशी जाल्ल्या काळजांनी बोरवाशांची किरणां उत्पन्न करूंक वावुरता आनी हें सगळें करूंक याज्ञिकपणाची स्थापणी घेतना घेतलोलो विशय जेजूचो मोग म्हाका हुस्कायता मोग जियोंक हीं उतरां तो आज पासून आपल्या जिवितांत जियेता तर ह्या ताच्या याज्ञिकी वावरान पवित्र आत्म्याची उपोट देणी देव बाब ताका फावो करूंक ह्या मिसा बलिदानान भावार्थान मागून घेवया Mogalistando yemisan bagyatana ami intensão pasot papak magun giunya otme basun magun getao Serfroza Lydia Afonso yamchi boin niktis miliasa tici otme pasun ami magtao anticia kutubag Christi buzwon otme pasun magun getao Joaquim de Melo otme pasun magun getao Francisco Xavier and Rita Cabral Jolm disak dewak din wasta Frilia di Braganca and Jolm disak dewak din wasta Faith Monteiro. Otme pasun magun getao Matilda Fatima Gama,
शेरिल सिक्विरा आज आपलो 18वो 18th जल्म दीस पाळटा. दिनवासनाची मीस पापाक भेटयता लोग्नीक जिविता पासत रॉम पिरीस आनी सोकोरिना वालीस. रेगन पिरीस देवाक दिनवासता हे मिसांतल्यान आनी आनीक पावटी आमी मागून घेता जल्म दिसाक देवाक दिनवासता आग्नेलो. अंजेलान एंजेलो आग्नेलो आपल्या जल्म वेडिंग एनिवर्सरी समोर थांव आनीक ओतमे पासून मागून घेता रॉनी क्रास्टो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. द पेंटकॉस्ट ओ पवित्र येण्याची परब मोगाल इश्टांदो आज आमी समोर थांव आनी हे परबीन भाग घेतना आज देवाक दिनवासतान देवाक आर्गां दिता. हे 25 वर्सांचें देणे यात्नीकपणाचें म्हाका फाव केलें आनी देवाक दिनवासता तुमचे पासत पुरजे पासत आनी देवाच्या लोकां पासत. हेंच म्हूण समजून घेवया. हे मिसाक सुरवात दिता आसतना आमचे अंतस्कोण साफ करुया. देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायन म्हणुया. हांव पातखी म्हजो धर्म सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो म्हजो अपराध पासत सर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. सुम्या खाकूत खोर, क्रिस्ता खाकूत खोर, सुम्या खाकूत खोर. मुयमान देवा उंच सोर्गी ताच्या इश्टा संवसारी सुरस्परा देवा सगळींच्या आमी तुका वखणटा. सुम्या देवा प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, आयचे दिसाचे दोबाजीक संबोरणे वरवीं सोर देसांक आनी लोकां मदीं विस्तारलोल्या तुजे पोरजेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक पृथ्वीचेर पवित्र ओतम्याची देणी सुबापोनी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचें परगोटचे सुरवेक तुवें ओजेपांनी घडोवन हाडलें तेंच दोयेलपणी आमच्याय खालार पयत ओतम्यांक भरलेल्या भावार्थ्यांक उदेशीं फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमे तीं सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जवजणीत वारें सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तेन्ना आख्खें गोड भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एका एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं.
मळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भोवतीवन मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात ते आयकून सगळोच घुस्पलो. तोठाकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिल्याकारां न्हय? आमचे मदल्या जोण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आनी आयकोता तें कशें तर? पार्थी, मेडी आनी एलामीत, मेजोपोतामिंतलो, जुदेयांतलो, कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानिफिलेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमा तावन आयलेले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगोडटात म्हूण आयकोता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. म्हणुया तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं वर्तो. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाम, तीं गाबोरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुलींत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप नवें करतात. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोश दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. बागेवन पावलून गालियेस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आत्म्या परमण्यात चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळून तुमी पावची नात. कुडीच्यो खोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खोश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समर्थूंतली मेकळीं जाल्यात. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें. त्यो ह्यो: परद्वार, कामचार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाड-विवाड, नाटकाय, क्रोध, झगडीं, दुसोंग, पोक्ष कुर्नाटकाय, सुंदेपण, ओजडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदींच सांगलां तशें आतांय शिटकायतां. तशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आत्म्याची फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोवपाय, आपदोमावनी. असल्या गुणांचेर आड वयशी समर्थ ना. जी कोण क्रिस्ताची ताणें अवगुणान आनी वनवण्यान बरोबर
आपली कूड कुर्सार किडायल्या. जोर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवंक व्हरता तशी चलुया. देवाचें उतर हें. उद्गाराक आमी उबी रावया. पवित्र आत्म्या देवून ये, भावार्थ्यांची काळजां बोर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. सर्वेस्पराक जय. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवावा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवावान आपल्या शिसांक म्हणलें, जाका हांव बापाक कडसून तुमचे सोरी पावयतलो तो शारोती मुणगे बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेकतान तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराच्यान उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें तुमकां म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Mogalichtendo Pentecost, the great event started pretty small. Oddobazo Pentecostato पवित्र येण्याची परबीचो जेन्ना सुरवात जाल्ली, एक ल्हानशी सुरवात जाल्ली. It's the biggest feast in the Catholic Church, the Pentecost, the coming of the Holy Spirit. And आज हे दिसाक संवसारभर हो लोक ही परब संबरता. पूण हाची सुरवात वॉज व्हेरी टायनी, धाकटीच, ल्हान. जेन्ना जेजूचे शीस ते उंचल्या कुडांत साबिमाई बरोबर जमलेले, मागणे करताले, पूण तांच्या जिवितान एक भिरांत भितर सरलेली. एक खांपेरो सुटलेलो, ते भियेलेले. तांकां दिसलें जेजून तांकां शिकयलां तें सगळें कोबार जालें, मिशन इम्पॉसिबल अशें. पूण जेन्ना हो पवित्र आत्मो तांकां मेळ्ळो त्या दिसाक, ऑन दीस पेंटेकॉस्ट डे, तांचें जिवीत बदलता. एक नवो जीव तांच्या कुडींत रिगता. And nothing can stop them. तांकां कोणूच बंद करूंक जायना. तेच बोडान, तेच शक्तीन, ते गोठायेन हे शीस संवसारभर शिंपडटा, knowing that mission is possible with the gifts and with the Holy Spirit. पूण एक आमी उडकून घेवंक जाय. None of us should ever forget the beginning of the church. आज, today is the birthday of the church. ही कशी सुरवात जाली इगोजेची, ही आमी केन्नाच विसरूंक जायना.
We should all revisit the first day of the Pentecost, which started in humility and simplicity. आज ह्या दिसाक हांवूय म्हजी यादनिके जिविताची यात्रा सुरू करता आसतना त्याच दिसाचो उगडास करता. इट ऑल स्टार्टेड स्मॉल. 25 वर्सां फाटीं. आनी त्या दिसांतल्यान जेन्ना भिस्मांनी आमचेर हात दवरले, आमचे हात माकले, तेच पयत ओतमेचे बोडान देवाची शक्ती, देवाची गोठाय आमच्या कुडींत रिगली. ह्या दिसांनी हांव नियाल करता आसतना ह्या वर्साच्या असो म्हज्या मनान एक विशय आयलो. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ एंड माय शील्ड. Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield, and my heart trust, and I am helped, so I give thanks to the Lord. कोंकणींतल्यान अशें आमी वाचतां, सर्वेस्पर म्हजें बोल आनीक धाड, ताचेर म्हजें काळीज विस्वास दवरला, काळजान विस्वास दवरला. म्हजें बोल आनी म्हजें धाड. धाड म्हणल्यार धाड भाजी न्हू. धाड म्हणल्यार द शील्ड. शील्ड म्हणल्यार आमी प्रोटेक्शन घालतात तशें. ह्यो दोन वस्तू म्हज्या जिवितांत म्हाका चड लागू जाल्यो. पयली वस्त म्हणले देव म्हजें बोल आनी म्हजी गोठाय. आनी खरेंच ही 25 वर्सांनी म्हजी यादनिकी जिवितांतल्यान पावलां मारता आसतना साबार दुसऱ्या गांवांनी, सुवातेनी यादनिकी वावर करता आसतना देवूच जाली म्हजी गोठाय, म्हजें बोल, म्हजी शक्ती. कित्याक देवाचो मोग म्हाका उस्कायतालो, ताचें बोड म्हज्या कुडींत रिगतालें, आनी हाकाच लागून देवान दिल्लें काम हांव फुडें व्हरतालों. पूण जायते फावटी अशें दिसतालें, पयस रावन पयलें अशें दिसलें हे यादनिके जिवीत हाचे रस्ते खूब रूंद म्हणून, खूब रूंद म्हणून. आनी अशें दिसलें सरभोंवतणी जायतीं फुलां तुका मेवतलीं म्हणून. पूण जेन्ना ही वाट तूं चलता, हे रस्त्याची रुंदाय ओशीर म्हूण गोमली. फुलांचे बदलेक जायते कांटे उपरासता. जायते फावटी निराशीपण जिवितांत रिगता. And you are frustrated when you don't find your things fulfilled as per the plans of God. एके भाशेन काळी कुपां तुजेर मारता, and I will never be shy to tell the dark nights of tears that one pre-shares in his loneliness on his way to mission. हे मिसांवाचे बाबतीन. आनी जायते फावटी जेन्ना मनीस ह्या येदनिक्या जिविताचे सुमार ताका मेवना, आमचे तोरेचे भाले शेवटिता, तेन्ना God becomes my shield. God's become my strength. आनी हांवें हें अनुभवलां. जाता ते उदारपणान, उदार काळजान, म्हजो ओरां मिजी नासतना, दीस मिजी नासतना देवाचो मोग जो उस्कायता म्हाका, होच मोग हांव दुसऱ्यांक वांडटा. पूण केन्ना ना दुसरे बाबतीन समजिकाय लोकांक मेवनासतना थोड्यांना दुसरे आंकडेपणी चिंतले, आनी तेन्ना तूं निराशीपणान बुडटा. पूण तोच देव म्हजी शक्ती जाता, तोच देव तुजें बोल जाता, तोच देव तुजी गोठाय जाता. And I always believe, as far as you believe there's someone above, no one can destroy you. 25 वर्सां फाटीं मोगाल इश्टांदो हो विशय हांवें वेचून काडलो. And this was my bookmark 25 years ago. His love urges me to love. जेजूचो मोग म्हाका उस्कायता पेल्याच्या मोगान जिवंक. आनी दर दिसाक हांव म्हाकाच उगडास करता, वो म्हाकाच उस्कायता, हे विशया पोरमोणी तुजें जिवीत तूं मांडून हाड.
जेन्ना आमी भुरगे शिकपी आसतना कॉलेजीन ओ नागपूर युनिवर्सिटी जायते पावटी खेळाच्या मैदानाचेर ओ माचयेर आमी पोरजळटाले. जायत्यो दुसऱ्यो वाट्यो उक्त्यो जाताल्यो. आनी तेन्ना साबार मुवीज तेन्ना भायर सरलेली म्हणटा ती मैंने प्यार किया. पळयलां तुवें? पळयलां? ना? बेश्टो म्हणनाका. कायमत से कायमत तक पळयलां विना? ना? दोगांयनी बाराबर पळयलां कितें? आनी आमकां दिसलें आमी आमीर खान तेन्नाचे. पूण जायतो नियाल करता आसतना जो मार्ग हांव धरतना आनीक बोलिश्ट मनीस म्हज्या जिवितांत उप्रासलो आनी तो म्हणजे सांत फ्रांसीस शावियार. ताचें जिवीत, ताची येवजण, ताचे गूण म्हाकाय लागू सोरशीं जाले. द रिसेम्बलन्स इन माय लायफ. फ्रांसीस शावियार आपल्या जिवितांत उंच हुशार मनीस आसलो. संवसार जोडूंक शिकतालो. उंचले पांवड्यार पावूंक शिकतालो. पूण देवान जेजून ताका बदल्लो आनी ताचें वेरें संवसारी धरचे सुवातेर आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत ताणें पावयलें. तोच आज आमच्या सोस्तेचो पात्रोन सेंट फ्रांसीस झेवियर, जो म्हणटा, what does it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his soul. हाणें म्हज्या जिवितांत थोडीशीं बियां, थोडीशीं बरीं मोतयां शिवरायलीं आनी हाजेरूच हांवें म्हजीं पावलां मुखार मारलीं. दोन वस्तू म्हाका दिसता म्हज्या यादनीकपणाचीं फळां. हांव जाणा this priesthood calls for commitment and sacrifices. And these sacrifices are not known to people. It's only those whose families have a priest, they can understand it better. पूण म्हजी कुशालकाय ही यादनीकपणाची कितें? म्हजी हुशारकाय न्हय. म्हजी कुशालकाय यादनीकपणाची म्हणजे म्हजो लोक. आनी हाचेर म्हाका पूर्ण विस्वास आसा. ही 25 वर्सां जी हांवें यादनीकपणाची सारल्यांत देवाक वांटूंक, हें फक्त जेन्ना लोक तुजे बरोबर मागणें करता वा तुजे बरोबर वावुरता. आनी हें अशें म्हाका साबार गांवांनी मेवलें. वेता थंयसरूच लोकांचो मोग, तांचो हुस्को, तांची आपुरबाय, तांची मागणी, तांचो म्हजेर भावार्थ, हेच मोगा पासत म्हजें जिवीत फळादीक जावंक पावता आनी जायत वेता. आनी दुसरे सुवातेर वर्तेन देणें म्हणजे हें मिसाचें बलिदान. ताचेर म्हाका पूर्ण भावार्थ आसा, पूर्ण विस्वास आसा. जिविताची व्हडली मिलाग्र म्हणजे द होली युक्रिस्ट. आनी जायते पावटी 3-4 मिसां करून हांव थकोना. कित्याक एक मीस म्हज्या अंतस्करणांतल्यान, म्हज्या कुडींतल्यान, म्हज्या काळजांतल्यान ही भावना हांव देवाक भेटयतां. हें बलिदानान भाग घेतना वी ब्रेक द ब्रेड. आमी हो उंडो मोडटा. And that reminds me as a priest to break myself for my people. म्हाका उगडास करता की we have to anchor ourselves that my people may be safe. तर म्हाका दिसता आज तुमचे बरोबर हांव देवाक दिन वाचतां. तुमचे मोगा पासत, तुमचे सहकारा पासत आनी तुमचे बरोबर हांव देवाक दिन वाचता आसतना हांव मागून घेतां दर एका कुटुंबा पासत, तुमच्या भुरग्यां पासत आनी तरणाट्यां पासत. जे तरणाटे म्हज्या काळजांत गुंतलेले आसा, कित्याक म्हाका विस्वास आसा ही आधुनीक तरणाटीं जावन आसा फुडारी फुलते बोंगे फाल्यांच्या इगोर्जे मातेचे. आनी हेकाच लागून म्हजो हुस्को, म्हजो मोग तांचें सोबें रुंद आनी चड.
आमी दर एका आवय बापायनी मागून घेवंक जाय आमचे तरणाटे पासत ती सोबीत बरीं फुलती बरीं भुरगीं आनी आमचें मागणें जावंक जाय एकूच गुपीत मागणें जावं एक भुरगें दोन भुरगीं जावं चेडो चेडूं तांणी देवाचीं पावलां उडकून घेवंक आमची मागणी जावंक जाय तुमच्या भुरग्यांतल्यान कोण तरी तांकां ही यादीकपणाची वो माद्रेपणाची एक थोडी जाणवाय मेळोवंक ती रस्ते दवरतले जाल्यार तें देवाचें आनी पयत वतम्याचें पूण आमी आवय बापायनी तांकां तांच्या काळजांनी उलो करूंक जाय आज तुमचे बरोबर मोगाल इश्टां तुवें मीस बापाक उबारतना उगडास करता म्हज्या सुर्गेस्त बापायचो ताका देवाचें सूख फावो जावंक माय ब्रदर इन लॉ फ्रेडी ताका सुर्गीचें सूख फावो जावंक आनीक मागता सहकार तेंको आनी मागणी म्हज्या कुटुंबासोवें आज म्हजी माय घरा लावन मीस पळयता आसतली माय पळयता आनीक दुसरी भयण जेनी आनी ताचो कुटूंब आनीक दोन भयण्यो आनी तांचो कुटूंब हांगासर आसा म्हजो भाव हांगासर आसा आनीक भाव जो कॉवेंट्री आसा तो आसलो काल पूण आयज परत घरा गेल्लो आसा आनीक हो म्हजो कुटूंब तांचो मोग मोयपास म्हजे सोबें जायतो पावला जायते पावटी तांचे हात पावोंक ना तांची काळजां पावोंक ना कित्याक आमी पयस आसता ना म्हूण म्हज्यांनी तांच्या फुंगसांवांनी तांच्या खुशालकायेन भाग घेवंक जावना आनी ती समजून घेता हांव कित्याक आय नेवर कॉम्प्रोमायज ऑन माय मिशन तांणी साबार फुंगसांवां केलीं पूण हांव केन्नाच पावनासलो कित्याक द मिशन हॅव टू बी ओवर हियर ओ वेर एवर आय एम रुटेड हेकाच लागून जायते पावटी म्हजे फॅमिलीक हांव फाटीं दवरतालो पूण लोकांक हांव सदांच मुखार दवरतालो कित्याक लोक जो म्हजे बरोबर आसा मिसांव कशें हें फुडें व्हरूंक आनी ती मानून घेता हांव तांचो मोग तांचो सहकार तांची दयालपण म्हजे सोबें सदांच आसलें हांव भुरगो आसतना पाद्री कसो आनी आतां तर मोगाल इश्टांदो आयच्या परबेंत आमी भाग घेतना आमी एकामेका पासून मागून घेवया देवाची बेसांव आमा सोमेस्तांचेर आसूंक पयतो आमचेर येवंक आनी ते सोक्तीन आमी बरीं क्रिस्तांव जावंक हीच मागणी आमी बापा मुखार घालुया सगळीं उबी रावया आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या आपल्या सुद्दां आमच्या सांबाळलो आंकवार लळी ताण फॉर्मलो हॉस्पिटलांत कावताळे कोसुसले ताका पुसाद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान वयर जालो सकाळ सोडलो चड वयता त्या बाबाच्या उजव्याक बसला तो तांची लायन मेल्ल्याची दुसरी करून येतलो सदमाता पवित्र आत्म्या कातरी कुदीस सुबे भक्तांचो एकता पात्रांचे बगसोळे क्रिचे जेवणपण कासनाचें जिवीत आमेन आमची मागणी बापा फुडें घालुया बापाचो आदार दर एका कुटुंबाचेर मागून घेवया आमचो बाप साहेब बिस्प साहेब आनी यादनिकांनी जेजूचे शिकोवणेक सदांच स्थिर रावून आपले शेल्या सोबे बऱ्या गवल्याचे गूण शिगून वेव्हारांत घालून पोरजेची सेवा चाकरी करून तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी कृपा मागुया विकार लुकास आयज आपल्या पाद्रीपणाच्या रुपया उत्सवाची दिनवासनेची बेट बापाक उबारतना ताच्या सांगाता आमी देवाक दिनवासुया जेजूचो आनी पोरजेचो मोग ताच्या काळजान सोदांकाळ दिसूंक ताका पवित्र आत्म्याचें बळ कुडीक गोठाय आनी मनाची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया आमी जायते फावट म्हणटा दोतोनीची सुरवात
घरांतूच थावन सुरू जाता आनी हें खरें. आज विगार लुकासाचे पाद्रीपणाचे आपोवणे ताच्या काळजान उठपण करूंक ताच्या आवय बापायन जायतो तोकूस घेतलो आनी आमकां एक बरो गवली फावो केलो. ताचे आवयक देवान बरी भलायकी आनी बापायक सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्याय गोराब्यांनी तेर्साचे देवोसांव दिसपटी आमी आमच्या कुटुंबांनी चालूच दवरूंक आनी अशें आमच्याय कुटुंबांनी पाद्रीपणाची आपोवणी निर्माण करूंक आमचे सुर्गीचे आवयक नमान करून म्हणुया. त्यांनी उबारलेली मागणी ऐकून घे. तुजी ओतम्याची दिनी आमकां फावो कर. ही आमी मागणी उबारता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसया. Svikar kursomia e fu Jirin moja sukache Dulin poron wecha pule Kortu tentu jamokache Devi pulang getlan tuja Soimbik jine urwi moja Pavona maka Untuin kar korinaka Sikar kursumya endan Undyani sorache Bodrum Jesu masa roktan Kortu tenjevor mokache tuja Soimbik jine urwi moja Stan kevin spavona maka Untuin kar korinaka म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवे बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बोमो घाल बापा तुज्या पुताचे बसवणी पोरमुणी तांणी शिकवलेलें सगळें सोत पयत ओतम्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी हो योजनाचो गूट आमी दिसान दीस ओदीक ओळखून तातूंत फावो तें पोरी वांटो घेवंक पावूं हें मी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारां ससनाच्या देवा
सर्व केलें सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कोडे एकवटून तुजीं आपुलिल्लीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोयेलपणान आपयलीं, ताचेर आयच्या दिसाक तुवें पयत ओतम्यांक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गोठ सुपर्णायक पावयलोय. आयच्या दिसा पयत ओतम्यांक सगल्या पोरजांक एका खोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच बावाट उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो तालो रचून हाडलो. हे पुरी तुजी पवित्र सोबा जल्माक आयली, देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 प्रकाराचो सुरेश पदू स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवाक उच्चोगीत का सोय सोय सर्वेस्वराचें नांव येता उच्चोगीत का सोय सोय. For consecration, you may either sit or kneel. Either sit or kneel. उबी रावचें न्हय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमरपुची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें खालज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खालज, नवेन ससनीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोठ परगोटुया. जेजू मेलो. हॅलो जेजू जिवण जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डॅक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची खाकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पोलिवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती, भाग्यन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनवल्या त्या सगल्या भक्त बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वर्दून आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोनमंदिराची यान्या मौनान धरुया. एक कुटुंब, एक इगोर्ज, एक देव आमकां राखता सांबाळटा. देवान दिल्लें मागणें भावार्थान बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी. आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोबर. आनी आमकां कांय करूं दिनाका पूण वाचनांतली आमकां निवाड.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाद दोळे करुणे जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता तोर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. देवाची शेली संवसाराची पाप खातीर आमची प्रार्थना कर. देवाचे श्री संवसाराची पाप खातीर आमची प्रार्थना कर. देवाचे श्री संवसाराची पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू ताजो मोग म्हाका उस्कायता ताज्या मोगान जिवंक. हो जेजू आमकां आपयता तेच मोगान साक्षीदार जावंक. आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती. क्रिस्ताची कूड. क्रिस्ताचें रगत. पवित्र आत्म्या देवून ये सुरकी किरणा पंकोयते तुझो उजवाड घालिते तुझो उजवाड घालिते ये दुर्बळांच्या बापा वरदान दिनारा ये काळजाच्या उजवाडा ये काळजाच्या उजवाडा बोबऱ्या भुजवंडारा आत्म्याच्या दुलो पावण्या गोळ्या शीतोळ विसाव्या बोळ्या शीतोळ विसाव्या ये दुर्बळांच्या बापा ये वरदान दिनारा
kalsancha uswara yeah kalsancha uswara Sogna Gesù, yeah, yeah, आमच्या खालसांद्रा yeah. Sogna Gesù, yeah, yeah, आमच्या खालसांद्रा yeah. बाप्पा खोचून देऊ नाही लोय, आमचे सारखा मनीसालोय. Sasna tuże ozon zale Amche mode mirar kurche Somyam Jesu Yeah, yeah Amcha khalsan ravun yeah Somyam Jesu Yeah, yeah Amcha khalsan ravun yeah Hovit atmianam kambotai Bapa sarki amta kotai Baboy tuchi ami sogni Biran ailang tuje soshi Somyam Jesu Yeah, yeah Amcha khalsan ravun yeah Somyam Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसान रावून yeah. Suwatik tuche naam Maria Mogana utsarkan Burgya ponarkan Maria Tautsang pensambakan Suwatik tuche naam Maria Mogana
옥물 반달 모자 항상 마리아 마리아 모두 기쁜 모자 본다 굴빛소 모자 옷면 옥물 반달 모자 항상 마리아 마리아 Devak Ami Arkadyuya Devak Ami Wakanuya Devak Ami Bondon Yuya Devak Dinvasuya Mok tu sodonia skaita tot smok zavung tumpatoita paula moji tundi raita kurpete batoloita प्रार्थूया. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुजी पोवीस सुबेक सुरगीचे देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिल्ली ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या ओत्मीक पसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस ओदीक आमकां आपल्या आदीं घेवं आमचे खालजांनी आपल्या मोगाचें रात चलोवं आनी सुणवणीचो फोल आमचे जिणेंत वाडोवं आमी हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे बरोबर उपकार. आलेलुया आलेलुया. वचना घरा बस ओके बसा खंय मातशें थिंगा गो दे स्टीवन गो. प्रितीच्या भावा भयणीनो हे आयचो दीस व्हड खुशालकायेचो दीस जेन्ना आमचो यादनीक फादर लुकस रोद्रिगीस आपल्या यादनीकपणाची 25 वर्सां मनयता आनी हो दीस बेश्टोच आमच्यान सोडूंक जायना. केक कातोल्या बगर केक एक खुशालकायेची खुणा आनी एक खुणा जी आमचे जिवीत आनी आमचे तोंडां गोड कोत्ता. आनी जेन्ना आमी केक कातोत्ता कातोरप म्हणजे खुशालकाय आमी वांट्टा
न्हूच खुशालकाय बरेपण गोडसाण आमच्या जिविताची आमी दुसऱ्यांक बांडटा जशें परी फादर लुकासान आपलें जिवीत तुमकां बांटलें आपल्या याज्ञिकपणाच्या कार्या वरवीं आनी ही खुशालकाय ही गोडसाण जेजूची तो तुमकां बांडटा. तो आयज ह्या खुशालकायच्या दिसार हांव मागतां फादर लुकासा लागीं फुडें वचून केक कातरूं. कथा नाका जिंगल बेल म्हणुया. Take. Go. बसूया. Father Lucas, ह्या गोड गुणांनी भरलो मनीस देवाची वचत परगटता आनी तुमकां वचतो एक यात्रेक एक गरगोटे भावराव देवाचें देणें. बरें, व्हेरी गूड. तर आज जेन्ना फादर लुकस आपल्या 25 वर्सां मानवयता खरेंच हांव जाणा ताणें जायतो वावर केला ह्या इंग्लंड शारांत 18 वर्सां आनी तुमकां एक व्हडलें बाग म्हणटच कोणें जायते जाणांच्या मनांत आसतलें कितें पूण सांगपाक फादर लुकसाचें तें तुमी भायर सांगचें. तें तुमकां भायर मेळटलो. हांगासर सगळ्यांक सांगूंक वेळ मेळचो ना. म्हणटच सगळ्यांच्या नांवान देविनो आल्मेडा हाणें फादराची तुस्त करूंक एक गीत रचून हाडलां आनी गायलां. सो तें तुमकां आतां हांगासर दाखोवळ जातलें. म्हणटच आमी बरे भाशेन पळोवचें आनी कान दिवन फादराची तुस्त आमी आयकुची. Beल्याच्या मोगांची वो ताका उस्कायता मोग जेजूचो सुरवातेक सावन आयज पासून होच हेतू जालो ताचो मिशोनार जावन वावुरता वावर फुडें वता देवाचो कितली खुशालकाय आयज भोगता बरें दिसो कुशेचो. Father Lucas tuka dewan fawo केला दीस नवो देवानूच तुका मागला तूं देवाक सारको जावो माय बाबोणांनी तेको मोग दिला घालूंक ना गावो मागल्यार 25 वर्सां होता दिसालो पावो. तूं ल्हान भुरगो कसो पिलार सिमिनारीन रिगलो गोरच्याचो उगडास करूं जायतो दुकानी रोडलो तूं पाद्री जायत म्हणून
पूण दुबाव तुका नासलो सगलें सोडून वचोंक सोदी पूण तूं देवाक जावो आसलो पाद्रीपणाची यात्रा 8 वर्सां सुरू केली आवची तुजो पांय सोंपलो मायन गोठाय तुका दिली शिकोप तुजें फुडें व्हरपाक सायबीन माय सांगात जाली नवी शेट पुरी करून नागपूरची वाटोली नागपूर युनिवर्सिटीन शिको 88 सुरू केलें खेळा मैदानार तशेंच माचयेर जायतें नांव तुवें जोडलें 1992 वर्सा थियोलॉजीचें शिकोप दवरलें पाद्रीपणाचें व्हड तुका 1996 मेवलें 2 वर्सां सेमिनारी प्रिफेक्टाचो भार पडलो एकूच वर्स चेन्नय तुका मल्टीमिडिया शिकोवंक धाडलो फुडलीं 2 वर्सां पिलार प्रेसान तूं जाय तोच वावुरलो नाट्यांक तो सोप जायत्यांक आदार जालो फुटबॉल क्रिकेट एक्टींग तशें बरोवपाचो गुण देवान दिला पिलार अकॅडमींतल्यान ऑपेरेटास दाखोवंक पावला हे तुजे आर्थिक लागून जायत्यांनी तुका वाखाणला 2005 ह्या वर्सा मिशनाक धाडला तो दिसान तो आयज मेरेन युके लोकांची सेवा कोत्ता मातूय जिवाक सुसेगेना देवाचो वावर फुडें वता भुरग्यांचो तूं कोण फुडारी तांच्या सारको मोगान लासता तोच वावुरता बरोवपाच्या गुणा वरवीं युकेन जायते स्तिया दाखयले माची तुका एक आलतार बरे संदेश पाठवले ही यात्रांतल्यान बरी दे दिवन जायत्यांक तुवें जागयले कोंकणी मायभास वर दवरल्या गोंयकार उपकारान तुज्या उरले
25 वर्सांचे यात्रेक जायतोच कोश्टलो सोंपी जावंक ना ओडचोड्यो जायत्यो जाल्यो उडो केलो फाटी सोरोंक ना वादळ मोडा आयली तेन्ना जेजूचेर पातयेलो भिवोंक ना काळजीदार सेवक जालो जेजूचे मिसांव सोडूंक ना फादर तुज्या धोर्मीक वावराक देवाचें बेसांव पडोंक मागता बरें तूं देवान विसलोलो जिवीत बरें तुका आवडेता तुजी चिंतना तुजे आवडे देवाच्या पावलांनी दोता फादर लुकास तुज्या वावराक हांव सलाम मारता तुज्या ह्या धोर्मीक वावराक सगलीं सलाम मारता आयको दीस विश्वास बेसोनी एक संदेश घेवया आमी वो फादर लुकास 25 वर्सां फाटीं आनी आतां तुमकां दिसता तो दुसरो लुकस दुसरो हांव पुसतो पूण हे बात पळयलो पाद्रीची गरज प्रे फॉर वोकेशन आपण्या खातीर मागात आनी आमच्या गोराब्यांतल्यान ही आपणे जोतली भुरग्यांक बरी देख दिवन तुमचे कुटुंब एक मागण्याचें मंदीर करून केल्यार म्हाका दिसता जायती आपणी आमकां मेवतली आनी जेन्ना तुमच्या कोणाकूय कोणेय भुरग्यान एका थोडे चेडो चेडू माद्री जावं पळय पाद्री जावं पळय ताणें जर उमेद दाखयली ताका तुमी उर्बा दिवची आनी ही उर्बा वाडोवची कित्याक आमकां आपण्याची पाद्रीची माद्रीची चड आनी चड गरज ह्याच दिसांनी म्हणजे बाबांनो आमच्या भारत देशांत सुमार 175 यादीक वतल्ल्यात कोवीड-19 आनी सुमार 150 सिस्टरी वतल्ल्यात विथ कोवीड-19 म्हणून दोतोल्याक म्हणून आमकां पाद्रीची आनी माद्रीची गरज म्हणून न्हू आमचो धर्म चलोवपाक आमकां ओत्मीक जेवण मेळोवच्याक ओत्मीक मार्गदर्शन मेळोवपाक सगळ्यांक आमकां पाद्रीची गरज सो मागात आपण्या खातीर आनी हो करून तुमच्याय कुटुंबांतल्यान हे आपणी वयर सावन पडची ना कुटुंबांतल्यान येतली म्हणटच मागात आनी दुसऱ्यांक उर्बा दियात पाद्री जावं माद्री जावं देव बरें थँक्यू तुमकां सगल्यांक आनीक पावटी दिन वाचता आनीक तुमचे आभार मानता आज आनी काल सगळे मिसांनी जायतो लोक इगोज बरून आयलो म्हजे पासून मागूंक आनी हेका लागून जांच्यानी जालें जांच्यानी जावंक ना तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां तुमचो मोग तुमचे उस्के आमच्या काळजांनी आसात आनी हेकाच लागून तुमची गोठाय तुमचें मागणें आमकां पावता आमी भायर सरतना माणसुकीन भायर सरता स्वतांचे भाशेन कीप द सोशल डिस्टन्स सॅनिटायज युअर हँड्स आनीक ही कोवीड पिडा आसा म्हणटूच आमी सगल्यांनी माणसुकीन रावचें घरा वेतना तुमकां स्नॅक्स बॉक्सीस तयार केल्या जायते चिंतलेलें स्टीवन म्हणटालो एक चिरीस पाव घाल्या कितें रे म्हणटालो काल येयलोलो आयज उठला म्हणटच कितें तरी तुमकां मेवतलें पूण ताच्या ओन तुमचो मोग तुमचो मोयपास आमकां पावलो म्हणटूच हांव सदांच तुमचे आभार मानतलो आनी तुमकां म्हज्या मागण्यांनी दवरतलो
आमचे दिनवास पिलार फादर्स ही आमची कम्युनिटी आसा. फादर पॅट्रीक, फादर जेरी, फादर फ्रांसीस जो गोंयांत आसा. आमी मागूंक जाय तो पावल्यार पुरो म्हण बेगीन. आनीक फादर स्टिवन, आमची ही कम्युनिटी भावपणाची एकामेकाक तेंको दिता हांव आनी सहकार दिता हांव. फादर स्टिवन हांगासर येवन जायते पावटी मिसां करता, सहकार दिता म्हणटच ताकाय म्हजे दिनवास. आमी सगळीं आतां उबी रावुया. शेवटाचें गीत गायतना आमी भायर सरतलीं, पूण मानसुकेन आनी सोशल डिस्टन्सान धरून आमी भायर सरचीं. आनीक पावटी सगल्यांक तुमकां दिनवास. Angkuar Malaysia, Bandar Turpechengia, Nishkolong Mari Mata, Sorga Woitang Deota, Dilaram Cesai Bini, Zatu Amci Sheratini, Di Soglia Sukhajini, Maktava Misor Prani, Surya Tukamandita, Molba Soglot Ponatsta, Sonsarat Porgot Porta, Turani Munpacarta, Dilaram Cesai Bini, Zatu Amci Sheratini, Di Soglia Sukhajini, Maktava Misor Prani, Dilaram Cesai Bini, Zatu Amci Sheratini, Di Soglia Sukhajini, Maktava